हरे कृष्णा. कोंकणी सात्विक कुकिंग चॅनलान तूं सगळ्यांक स्वागत करताच. आता सगळ्यांक चेडूआंक रजे वेळ चलता आसनवय ताका तांगेल्या मनपसंद इष्टा वस्तू आमी करच्याक प्रयत्न करूं. आज आमी पळयता आसाची नॅचोस आनी साल्सा वेजिटेबल कॉर्न बीन्स आनी चीज सॉस कशें करचें म्हणून आमी पळय. हरे कृष्णा. मॅक्सिकन वेजिटेबल साल्सा करच्याक आमकां राजमा आनी ಸ್ವಲ್ಪ हे छोले चना जेवका. आतां हें आमी 2 कप घेतिल्ले आसा राजमा आनी ते 8 दुखून 10 घंटे तिंबेलेले आसा. तितले तिंबल्यार पुरो आनी तिंबून जातरी कुकरान तूं 8 दुखून 10 सिटी काडून एक 3 मिनिट सावन करून दवरका. तेदन हें लायक शिजून येता. कडे आमी 2 टमाट घेतिल्ले आसा आनी तूं जिरा पावडर, मिरे पिट्टी, मिरसांगी पिट्टी, मीठ आनी हे ऑलिव्ह ऑयल आनी हाका हे तांबडे आनी हळदू व कॅप्सिकम बेल पेपर म्हणटा हाका. हे तुमी आसल्यार घालयता नातल्यार हे एवॉयड करूं. सो हे 2 नमुने कॅप्सिकम, ग्रीन कॅप्सिकम घेतिल्ले आसा, ऑलिव्ज, टोमॅटो प्युरे नातल्यार तुमी कॅचअपय घालयता, ऑरिगॅनो, चिली फ्लेक्स आनी हिंगा पिट्टी, कोथंबरी पडलो आनी हे पर्पल कॅबेज. फर्स्ट कायलेन तूं 2 हे टेबल स्पून ऑलिव्ह ऑयल ते घालका. ते घाल जातरी आमी हिंगा पिट्टी जे घेतिल्ले आसा ते घालता. तेलान कडेक टोमॅटो जे कट केलेले आसा ते घालता. एक 2 मिनिट टोमॅटो भाजून जातरी आमी हे ग्रीन कॅप्सिकम घालता तातूंत आनी हे जे आमी येलो आनी तांबडी वाली कॅप्सिकम तातूंत घालता. एक 2 मिनिटां पास हे 2 कॅप्सिकम भाजून येतरी आमी तातूंत मिरसांगी पिट्टी आनी हे धनिया पिट्टी आनी हे पेपर घाल सोडटा. 2 मिनटान तेन्ना हे वेजिटेबल मिक्स जाता तेन्ना आमी हातूं राजमा घालताच शिजयले. हे राजमा घालून जातरी आमी हातूं टोमॅटो प्युरे घालचे. सादारण 4 टेबल स्पून 2 आसा. हे घालून जातरी आमी हातूं चिली फ्लेक्स आनी ऑरिगॅनो घालताच. आणि कडेर आमी मीठ घालूया. मीठ तुमगेले स्वाद अनुसार घालता. आनी तूं छोले चना घालल कित्या म्हळ्यार एक सगळे 2 प्रोटीन मिक्स जाता सगळ्यांक चांग आरोग्या खातीर म्हणून तशें घालता. अदरवायज राजमा घाल्यार बरी पूर जाता. आनी कडेक आमी ऑलिव्स घालचे. हे असल्यार मात्र घालयत नातल्यार काय हरकत ना. आनी कडे लास्टाक हे पुरो घालून जातरी कोथंबरी पलताची वेली घाल सोडची. सो आमचान एक हांतू टोमॅटो प्युरे आसा आनी जावका जाल्यार अर्ध चमची तुमी साखर घालयत. नातल्यार चलता राजमा गोडा आसता. हरे कृष्णा. सो चीज सॉस करचे आमकां एक साधारण 150 ml दूध जेवका 4 ग्लासान. मैदा पीठ 4 टेबल स्पून 2 चमचे, मिरसांगी पिट्टी येदेची, हळदी पिट्टी येदेची, मीठ, 2 चीज क्यूब पुरो आनी 2 थोड स्पून बटर. सो आमी कायली हून आसतना बटर घालया तातूंत. बटर करगुसून जात म्हणटाना आमी तातूंत मैदा पीठ घालचें. बटर लोणी मेल्ट जातरी आमी तातूंत मैदा पीठ घालताची.
मैदा पिठाचे हरू सांडवच का ताची के बटर आणते आम्ही परतून घेऊ का. then बटर आणि मैदा पीठ वटूश जाले आम्ही हे करतात आणि फुल्ल सो हे चिक्के आता थिक जाता असं त्यानं आम्ही हे चीज जे असेल ते घालायचं. चीज आम्ही तुम्ही किसून घालायचं, ग्रेट करून घालायचं अथवा सणसण कुडकी करून घालायचं. हे कॉन्स्टंटली हालयता आसता आमी नाहीतल्यारी तांतू सणसण गुटली जाताची आणि चीज हे मेल्ट जावं ताचे खातीर अशें हालयता रावता. एक 2 मिनिट तान अशी हालयता रावता. आतां एक चिमटी भर म्हणटा पळय तांतू हळदी पिठी, चिमटी भरी मिरसांगी पिठी आणि तुम्ही स्वाद अनुसार तांतू मीठ घालता. बटरान तो ऑलरेडी मीठ आसता ताका हांगा चमकोन मीठ घालायचें. ह्याच्यान कुडले तुम्ही एका आयदनान तू हाका रितोवन घेवका. नॅचोस करचे खातीर आमकां एक व्हड बाऊल ताना हे बाऊल घेतला हांवें आनी तू मकई आटा म्हणटाची कॉर्न पिठी हळदू कलराची. कॉर्न स्टार्च न्ही, कॉर्न पिठी मकई आटा हे एक फुल बाऊल घेता आणि ताजे एक म्हणटा पळय पाव मापारी गोवा पीठ नातला मैदा पीठ. हा मैदा पीठ घेतला तुम्ही गोवा पीठ घालून करता. सो हे मैदा पीठ, मीठ स्वाद अनुसार आणि वॉर्म घेतला सनफ्लावर ऑइल आणि चिकेज वॉर्म वॉटर बेप्प असतं पळय मस्त होणार नाही थंड नाही वॉर्म वॉटर घेवका आम्ही. हे गोड एक बाऊल आणतो आम्ही हे पावडर घालले कडेकर ताजेरी मैदा पीठ घालले मीठ घालले आणि वो अशी हातात धरून आम्ही चिरडू का आणि ताजेर घालचो आणि त्या आणि कडेक उदक मिक्स करचें. आमी हातूंत मैदा किंवा गोवा पीठ घालल्यार कितें मारी अशी आसता हे कॉर्ना पिठी मकई आटा ताजी चपात लाटूच्याक भारी कश्ट जाता. ताजे निमित्त आमी हे दोन कसले अशी मिक्स केल्यार चिके लाटूच्याक इजी जाता. आणि हुना उदक घेतिल्ले कितें म्हळ्यार एक लायक करून मिक्स जावचें. एक लायक करून 2-3 मिनट अशें ताका किंवा 5 मिनट ताका लायक करून कालोवन अशें एक लायक बाऊल येवचतना पट्टू जावन एक बॉल जावतना ते ताका कालोवन घेवप. आनी ताचे नंतर एक आवंगले बल्ली करून समज पिळ्ळा हाका हे घालून ताका धांपून दवरता. एक 10 मिनट अशी आमी धांपून दवरता. एक 10-15 मिनट जाल्लेलें आसा. आतां आमी एक सान कुडकान दुखून काडया पासे धांपून दवरया आणि लायक करून हाका आमी चपाती लाटील म्हणकेची जरा नाजूक हातान लाटून घेवया. हे मैदा पीठ दवरलेलें आसा हात बुडोवन आमी लाटून घेवया. तुम्ही हे आमगेले प्लास्टिकान तू तयार लावन आनी तशी बरी कोरयता इजिली लाटू का जाल्यार. आनी आमगेले कटर आसा आमी हे अशें करून फस्ट ताजेर सकयल पापून घेवका मैदा पीठ आनी हगूर हातान आमी हाका रोल करता. घट्टी केल्यार कुडक जावचे चान्सीस आसता. एकदम हगूर अशें करून आमी ताका रोल करता आनी ताका हगूर आमी अशी फॉर्कान वाटे करता. कित्याक म्हळ्यार अशें कर नातल्यारी तळताना हे नॅचोस फुलताचे आनी आमकां फुल्लले नॅचोस नाका. आतां कटरान ताका तुम्ही कट करून घेवका. आणि कट करून जातरी लायक करून अशी ताका सायडार घालून दवरा. आणि तेल हुना जातरी मस्त हुन न्ही त्या मिडियम हाजेरी दवरका. तेल तुमके केन्ना काडलें हुन जाता आसा ताका मिडियम फ्लेम करून जातरी हे नॅचोस आमी तळयता. तेल हुन जाल्लेलें आसा आमी सिमार दवरका मिडियम या हायर न्ही. आनी हगूर एक नॅचोस घालता वचका. हे कट केलेलें आमी त्यानंतर हगूर सरता वचका. एक अल्प वेळान ताका उकराट घालता. उडगासाचो फ्लेम हायर दवरच्या कारणान सनार फ्लेम आसता आनी करता वचका.
कित्याक तेल सुरसुरीत बंद जाता आमी हें जावन आसा चंद करून आमी हें एक प्लेटांत काण घेवया. अशीच ही तुमी भरलेले पिठाचे सनसन गोळी करून ताजे लाटून अशें तळय. हरे कृष्ण. आता आमी हें पुरा तयार जालेलें आसा. नॅचोस तळून हांगा घाल्लेलें आसा. चीज सॉस तयार आसा. मॅक्सिकन साल्सा वेजिटेबल्स घालून तयार आसा. प्रितीरी आमी तुळस धुवन तुळसी दळ ताजेर आमी दवरया आनी मनान प्रितीन कृष्ण परमात्माक श्री राधा गोपीनाथाक हें अर्पण करूया. हरे कृष्ण.